गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक हे करपाक ह्या मुद्द्याचेर कॉम्रेड बाब हांव तुमकां विचारता एज एन एम्प्लॉय एज अ ट्रेड युनियन लिडर ई गव्हर्नन्स हेय फाटले 6-7 बजेट जाले आमी वाचतात ई गव्हर्नन्साचो इफेक्ट कितें पयलीं सद्याक करप्शन कमी जाता लोकांक बरी सर्वीस मेळटा करप्शन कमी जाता आनी ताचो तिसरो इफेक्ट गव्हर्नमेंट डावनसायज जाता भितरल्यान गव्हर्नमेंट मशिनरी जी आसा ही ह्या ई गव्हर्नन्साक ओपोज करता एक म्हणजे कारण 1987 जेन्ना गोंयाक स्टेटहूड मेळ्ळें तेन्ना जी नोकर भरती जाल्ली ती आतां जवळ जवळ 2016-17 रिटायरमेंटा येता 28-30 वर्सांचेर हे जाल्ले ते दे कांट कोप अप विथ कंप्युटर दुसरें डावनसायड जावंक शकता करप्शनाचो जे टूल आसा तें वता डू यू एग्री विथ दीस एलिगेशन दॅट ह्या ब्युरोक्रेसींतल्यानच ई गव्हर्नन्साक ब्लॉक घालतात इतली वर्सां ब्युरोक्रेसी ब्लॉक घालता पण त्याच बरोबर सरकाराचो जो गव्हर्निंग स्टायल आसा जाल्यार पयले सुवातेर इंडस्ट्रियल पॉलिसी खंय आसा गोंयांत इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चराचो उद्गार जाला जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कशे तरेन हेल्प करता आय एम ऑन ई गव्हर्नन्स वय ई गव्हर्नन्स पळय आसा तो ई गव्हर्नन्स जाल्यार सगळे स्टॉप जाता ई गव्हर्नन्स इज नॉट अ रामबाण फॉर ऑल सोल्युशन्स बट एट द सेम टायम जो पळय ज्या जाग्यार पळय गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आसपाक जाय थंय गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज ना बरे काम करतात ते कन्फर्म केले जाल्यार सारखे काम करतात I will disagree with this is a feeling about government employees. But I beg to disagree with comrade over here. Kidak e-governance will definitely help. आणि तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे the government officials are definitely opposing e-governance and going ahead with technology. We are industry is facing it all across in all the departments. The government servants are not very much proactive for e-governance. की त्यांच्या हातातली power वता. That is what they are saying. सगळे फाईल मजा मेजार येवपाक जाय. Absolutely. This is सगळी फाईल मजा मेजार येवपाक जाय आणि मजे किने ते जाल्याशिवाय तुझे काम जावचे ना. This is what is the म्हाका दिसता परत कंटेन्शियस इश्यू सरकार हात घालिना कित्याक एम्प्लॉईज आर अ मेजर वोट बँक म्हाका दिसता जनरलाइज करून गैरसमज करता आय हॅव बीन अ गव्हर्नमेंट सर्वंट नॉन गॅझेटेड अनगॅझेटेड एक 10% आसतले तुमचे मे बी यू आर जनरलायझिंग गुड पीपल नो आय एम नॉट जनरलाइज गुड द bad is happening in some areas where there is large budget like in PWD there's large budget they are against e-governance chief minister why don't we start with low budget contractual employees असतो पर्यंत ते बरे काम करतले म्हणटा रेग्युलराइज त्यांची अपेक्षा असता की फिक्स जातलो म्हणून सुद्धा मानता वय म्हणटा विचारता एक प्रश्न आणि शेवटाक बैल कसो चीफ मिनिस्टर वय वय म्हणटा पण माझो अनुभव असा 15 वर्ष सरकारान करतना जो कोण कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तो बरेपैकी काम करता की तेजी अपेक्षा आसा ई गव्हर्नन्साची गजाल येऊ नये तेजी अपेक्षा फिक्स जातलो म्हणून सरकाराचे एटिट्यूड एक्सप्लेन करपाक तुका सिंपल गोष्ट सांगता पोरूच्या बजेटात सर्व्हिस गॅरंटी एक्ट आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून सांगले हे दिसांनी वर्स काबार जाता म्हळ्यार तेवूय फाटल्यान एक्टिविस्टांनी बोवाळ करतकर सरकारान सांगलें आपूण 5 किंवा 7 सर्विसीस घेवन सुरू करता पूण तो कसो केलो सुरू दात काढले ताजे एक्टाचे जी क्रिमिनल ऍक्शन जी जावंक जाय आशिल्ली ती काढून घेतली जाल्यार कोण दितलो तुगेली सर्व्हिस परत इट्स नल एंड वॉइड म्हणटकर क्रिमिनल वील ना कंटेन्शियस इश्यूक सरकार हात घाली Absolutely. तुम्ही ट्रेडिंग if you see those figures it is a tertiary sector has risen from 45 to 64% जाल्यार वेट कित्याक वाडना म्हणजे वेट कलेक्शन वाडूंक जाय आशिल्लें आणि दुसरें दिस इज एन इन्फ्लेशन ट्रॅप फॉर गोवा हो टर्शरी सेक्टर म्हणजे आसा तो तुजो बँकिंग इन्शुरन्स ट्रान्सपोर्ट सर्विसीस तुजो टर्शरी सेक्टर 45% वेल्यान जेन्ना 64% वता फाटल्या 10 वर्सांक दॅट मिन्स गोंयाक ट्रेडिंग आनी दलाली वाडटा प्रोडक्शन ना प्रायमरी सेक्टराचे ना सेकंडरी सेक्शनाचे ना दलाली वाडटा गोंयकारां कडेन पयसो आसा डेपोजिट्स आसात ह्यूज डेपोजिट्स प्रोडक्टिवली येना स्टेट इज गोईंग इन एन इन्फ्लेशन ट्रॅप कारण प्रायमरी सेक्टर सरळ 12 वेल्यान 4% पडलो सेकंडरी सेक्टर घसरत होता 42 वेल्यान 30 सेक्टर वी आर इन एन इन्फ्लेशन ट्रॅप दोगूय I will talk from the wet angle you can talk about inflation हांव कितें म्हणटा टर्शियरी 45 वेल्यान 65 चेर ऑलमोस्ट पावलो म्हणजे आमचे वेट कलेक्शन वाडूंक जाय आशिल्लें बरोबर तितले रिफ्लेक्ट आमकां वेट कलेक्शन कित्याक दाखयना
म्हणजे देर इज अ पिल्फरेज, देर इज थिंग्स आर लिकींग. सो दॅट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म इज इम्पॉर्टंट. तो जर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म जर येत, कलेक्शन जर सारखे जाग्यार पडत, ऑब्वियसली आमचो रेव्हेन्यू वाडलो. वेट कलेक्शन विल गो अप, विच विल हेल्प इन्फ्लेशनाचेर रिएक्ट जाता. वी आर कमिंग फॉर म्हणजे असेंब्ली लाईव्ह सुरू जावपाची. इन्फ्लेशनाचो परिणाम कोण भोगता सांग पळोवया. भोगता तो बारीक मनीस भोगता शेवटी लोकांक. आणि मागीर कितें जाता, परत आमी खंयचे डोल कारण इन्फ्लेशन कित्याक गोंयांत कांयच प्रोड्यूस जायना. हांगा भाजी दुधा पासून इंडस्ट्री खातीर रॉ मटेरियल जे आसा सगळे भायल्यान. ताका लागून स्टेट हॅज ऑलरेडी गॉन. हो फॅक्टर 50% एक्झाम्पल ऑफ लायफस्टॉक. टर्शरी सेक्टराचे कंपोजिशन 50% वयर वचप म्हणजे स्टेट इज इन इन्फ्लेशन. गोंयांत उत्पन्न जायना. आता लायफस्टॉक जर घेत 2007 स्टॅटिस्टिक्स काढा, 2012 there is a decline. Even poultry, absolutely there is decline. फक्त बोकडे वाढल्यात. बोकडे वाडप म्हणल्यार खतरनाक. रानां खातली. सो इवन एग्रीकल्चराचेर जो आमी म्हणटात एनिमल हजबंड्री, आता मिल्क बी वाडले, इट कॅन बी अ स्टिम्युलस इफेक्ट और इट कॅन बी मायनिंग बेनिफिट. यू नीड नॉट से इट इज सस्टेन ही एग्रीकल्चर ग्रोथ. सरकार जवळजवळ 75 ते 90% सबसिडी घालता एग्रीकल्चराक. टॅक्सीस येवचे ना, पूण जोपर्यंत सबसिडी आसा तोपर्यंत प्रोडक्शन दिसतलें. इट मे नॉट सस्टेन कारण ट्रेंड इज इट इज फॉलिंग. एग्रीकल्चर इज फॉलिंग. जमीन खंय लार्जर इशू विसरता असो. आता मनोज बाबान सांगले त्या प्रमाणे आमी एक कंज्युमिंग स्टेट जाल्ल्यान आमचो वेट ऑटोमॅटिक वाडत आसा. वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रँटेड. वी आर कमिंग फॉर अ वाइंड अप. असेंब्ली लायव्ह सुरू जावपाची जाली. ब्रीफ रिएक्ट जायात. आयच्या बजेटाक रिएक्शन कितें तुमकां कितें कितें अपेक्षीत आसा सरकारा कडल्यान? सरकाराचो एनफोर्समेंट आमी पळयलो, इट इज इन सोशल सेक्टर एक उलोवंक ना आनी ते जावपाचें आसा मातसो हे बजेटीन. ते राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे 600 कोटी प्रत्येक स्टेटाक दिवपाचे आसा. विथ 33% स्टेट. कॉम्रेड रिएक्शन्स फ्रॉम एम्प्लॉईज. कामगारांची अपेक्षा आहा की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काबार जातली, लेबर लॉज एनफोर्स जातले, हाऊसिंग कामगारांक आसतले, त्याच बरोबर जितलो पळय सवलत्यो कायदे आसा ते सारखे इम्प्लिमेंट जातले आणि मिनिमम वेजेस इमिडिएटली रिवायज जातले. आणि त्याच बरोबर आमचे सांगपाचें म्हणल्यार गोंया उत्पन्न जावपाक जाय. गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पॉलिसी जाय. म्हज्या कोतान सिंपल. हे इलेक्शना पयले बजेट वेगळे आनी कितें सांगू पॉप्युलिस्टच आसतले. म्हज्या कोतान सोशल सेक्युरिटी स्किमाच्यो आनी खैरात आसतली. पण म्हाका दिसता आमी कित्याक लक्ष दिवंक जाय, सबसिडी जी एक्रॉस आसा ती फोकस जांकां गरज आहा तांकां वचपाक जाय. गरिबां मेरेन पावूंक जाय. सो दॅट रिच आनी पुअर हो जो डिवायड म्हणटा इट शुड ब्रिज दॅट सबसिडी. अनाठायी खर्चाचेर नियंत्रण येवपाची गरज आसा. रोजगार निर्मिणी खातीर खरेंच तर सरकारान पॉलिसी करपाची गरज आसा. नाल्यार फक्त पर्यटन म्हणटले ताजेर रावतले आनी आमी कॅसिनो सारख्या गजाली शॅडो इकॉनॉमी प्रमोट जातली. इंडस्ट्रीची अपेक्षा म्हणजे पहिली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आउट जावपाक जाय. सेकंड, होप दॅट गव्हर्नमेंट गिव्स इनफ resources for creating infrastructure not only in industrial estates but overall, whether it is power, roads or सगळे networking खातीर adequate funds दिवपाक जाय. मागीर जो आमचो tourism, which is one of our major revenue earners for this, can be major revenue earners, the tourism beltan infrastructure has gone totally devastated. थंय special आणि तो regulate जावपाक जाय आणि funds have to be provided in this sector, the tourism sector, to bring it up to the fore, because tourism we will have to depend on now after mining. हार्श डिसिजन घेवपाक वील दाखोवपाची गरज आसा. ते सरकार दाखयना आणि प्रॉब्लेम. ह्या बजेटींत जे टुरिझम सेक्टरान कामगार आहात तांकां 10% सर्विस चार्जेस लागू करपाक जाय. आनी GTDC हॉटेल्स आनी रेजिडेन्सीज आहात थंय इमिडिएटली लागू जावपाक जाय. असेंब्ली लायव्ह आता 1-2 मिनटां भितर सुरू जावपाचें आसा. बरे बरे इशू आमी काडले. सरकारान खंयचे इशूक हात घालेना हो सरकाराचें ओवरऑल आतां रिएक्शन अशें की मानेस्तां कडल्यान आमी पळयलां. सरकार पॉप्युलिस्टीक जाता पूण कंटेन्शियस इशूक हात घालिना. रिफॉर्म्स जाय, एडमिनिस्ट्रेशन इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स जाय. ती रिफॉर्म्स सरकारान पयलीं जाग्यार घालची, मागीर पॉप्युलिस्ट जावचे. सरकार शॅडो इकॉनॉमी इंडस्ट्री ज्या जाग्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा थंय सरकाराची टॅक्स कलेक्शन मशिनरी सारकी ना, थंय शॅडो इकॉनॉमी प्रमोट जाता, थंय सरकारान लक्ष घालचें पडटलें. हांव सगळ्यांक तुमकां हांगा जॉयन जालें. आमकां बरीं बरीं मतां व्युवरांक आयकूंक मेळ्ळी. देव बरें करूं म्हणटा. वील वायंड अप दीस डिबेट. पळयत रावात प्रुडंट.